आकाशवाणी पणजी. ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन. मतदाता जंक्शनाच्या तिसऱ्या वळेरीत ऐकूया आचारसंहिता. जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः जानाम्य अधर्मं न च मे निवृत्तिः. हे प्रभू, म्हाका खबर आसा धर्म कितें तो, पूण तातूंत म्हाका रूच ना. अधर्म कितें तेंय म्हाका खबर आसा, पूण तातूंतल्यान म्हजी मुक्ती जावची ना. परंपरा आणि गंभीरताय भारताचे अशे धन आसा जांचे बुन्यादीचेर वर्सा संख्येनी देश सतत फुडें सरता. शेकड्यांनी वर्साच्या ह्या यात्रेन देशान कांय मुल्याय जोपासल्यात. ह्याच मुल्याचेर भारतीय वेवस्था तिगल्या. भारतान वेवस्था बदलत रावली तरी लोकांची ही मुल्यां बदलूंक ना. काय अशाच मुल्याचेर आधारित आसा वेंचणुकेची आचारसंहिता, आदर्श आचारसंहिता, जिची माहिती घेवंक वचूया मतदाता जंक्शनाचेर भारत आणि भारतीमऱ्यान. या नमस्कार वांगड्यानो, येवकार तुमकां सगळ्यांक हे कार्यावळीत. म्हजें नांव भारती आणि हांव भारत. हांव घेऊन आयला तुमचे खातीर खुबशी माहिती. तुजे लागीं म्हायती. अगो न्हय, आमी तर माध्यम आसात. म्हायती तर वेंचणूक काका कडेन आसा. चल वचूया. अरे वचप खंय तें तरी पळय. वेंचणूक काका स्वताच आयल्यात. अरे वा, येयात काका. आमी दोगांय तुमचीच गजाल करताली. अशी कसली गजाल आसा? अरे कल्पना बाई येवंक ना? अरे काका आयलां, फाटल्यान तरी पळयात. अरे वा, बाय कल्पना कल्पनेसारकेच आसा. याद काडल्यार हाजीर. काका, आज टॅक्नॉलॉजी अशीच आसा. सगळें कितें तें एका क्लिकाचेर हाजीर जाता. जशें आमचे कल्पना बाय तशी तागेली टॅक्नॉलॉजी. बरें तुमी हें सांगात, म्हजी वाट कित्याक पळयताली? काका, पयलीं हें सांगात, तुमी इतले चकचकीत कशे? ना म्हणल्यार खंयच्याय प्रोग्रामांतल्यान येतात काय कितें? अरे हांव भायर सरतालो तेन्ना आमच्या गांवची जागरूक भुरगीं मेळ्ळी आनी म्हणपाक लागली, काका गांवच्या पुजेच्या माटवान बरीच गर्दी आसा, चलात वचूया. तेन्ना हांवें म्हळें, गर्दी तर सांजची जातली, तेन्नाच वतलो. तशें न्हय काका, हांवें आयकलां पार्टीचे कांय प्रतिनिधी येतले. मेळावो हें फक्त निमीत. खरें म्हळ्यार वोट कोणाक घालूंक जाय तें सांगपाचे आसात ते. कितें? अरे तुमकां सगळ्यांक खबर ना आचारसंहिता लागल्या म्हूण? ताच्या कांय नेमूय आसात जे जनतेच्या हित मतीन दवरून केल्यात. काका, आमकां खबर ना, आनीक थोडी म्हायती दिया न्हय. खंयचीय राजकीय पार्टी खंयच्याय धर्मसभेत आयोजनात वोट मागूंक शकना, ना म्हळ्यार जात आनी धर्माच्या नांवाचेर राजकीय म्हणणें मांडूंक शकना. बरें अशें करुया, पयलीं वचूया पुजेच्या माटवात. थंय खूब लोक आसतले. तांचे लागीं लेगीत ते विशयी गजाली करुया. आमी सगळे वोटर आसात आनी आमचो अधिकार आसा निमाणें ही आचारसंहिता कितें आसता तें जाणून घेवपाचो. हय हय, नक्कीच. अरे काका, येयात. तुमचीच कमी आशिल्ली. पळयात, आयज खूब लोक येवपाचे आसात. खंयचे लोक येवपाचे आसात? आयज माटवान पार्टीचे प्रतिनिधी येवपाचे आसात. ते येत रावतले. पूण तुमी सगळे हें सांगात, आदर्श आचारसंहिते विशयी तुमकां कसली म्हायती आसा काय ना? जर आसा जाल्यार ह्या भुरग्यांकूय सांगात. काका, खबर आसा, थोडें भोव खबर आसा, पूण तें तितलें गरजेचें न्हय. भोवच गरजेचें आसा. गांवांतल्या दर एकल्याक खबर आसूंक जाय. कितें भावानू? नक्कीच आसूंक जाय. बरें आसा. तर काका, तुमीच सांगात, म्हजें गिन्यान अर्दे कुटें आसा. तर भावानू, आदर्श आचारसंहिता म्हळ्यार राजकीय पक्ष आनी प्रतिनिधी खातीर केल्ली नेमावळ. वेंचणुके वेळार तिका पाळो दिवप गरजेचें. वेंचणूक आयोग वेंचणुके पयलीं ती लागू करपाची घोशणा करता आनी जेन्ना वेंचणूक प्रक्रिया पुराय जाता तेन्ना ती सोंपली म्हणपाचीय घोशणा करता. 1. सरकारा वरवीं कसलोय हावेस दाखोवपी घोशणा करप ना. 2. वेंचणुकेच्या काळान सरकारी मशिनरीचो दुरुपयोग करूंक जायना. 3. जर कोणूय तुमकां धर्म जातीच्या नांवान वाटपाचो यत्न करता जाल्यार ते आडोवपाचे उपाय लेगीत आसात. फकत तुमी रिपोर्ट करूंक जाय. वा 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 वा. काका, तुमी तर आमकां सगळ्यांक बरी म्हायती दिली. आं, अरे भावा, आनीकूय माहिती तुमकां मेळटली रेडिओच्या मतदाता जंक्शन कार्यावळीत. काका, तुम्ही तर खूप बरी माहिती दिली. हाणे नक्कीच लाभ जातलो. अरे काका, तुमी हें सांगलेंच ना. जर खंयचोय पक्ष हे तरेन पक्षपात वा भेदभाव करता जाल्यार मतदार सी विजीलचेर हाची म्हायती दिवंक शकता.
अरे हे तर नक्कीच सांगूंक जाय आशिल्लें. काय हरकत ना. बाय, तूच सांग. म्हाका दिसता आचारसंहिते विशींचे अदीक म्हायती खातीर आमी आमच्या निर्वाचन अधिकाऱ्या लागीं वचूंक जाय. हय हय, हें सगळ्यान बरें जातलें. आता ऐकूया इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचे तज्ञ श्री अजय भादू हांकां. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए नियमों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है और उसका अक्षरशः पालन करने के लिए इन सभी ने सहमति भी दी है. भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों के लिए आयोजन के लिए केंद्र तथा राज्यों में राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों इनके द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराता है. यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन के प्रयोजन के लिए शासन तंत्र का दुरुपयोग ना हो. किसी भी प्रकार का निर्वाचन अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण जैसे मतदाताओं को लालच देना, धमकाना और भयभीत करना जैसी गतिविधियों को हर प्रकार से रोका जाता है. उल्लंघन के मामले में उचित उपाय भी किए जाते हैं. आदर्श आचार संहिता को निर्वाचन की घोषणा की तारीख से लागू किया जाता है और यह निर्वाचन प्रक्रिया के पूरे होने तक उस निर्वाचन क्षेत्र में लागू रहती है. तुम्ही ऐकले श्री अजय भादू हांकां. कितले सहजतायेन आमच्या निर्वाचन अधिकाऱ्यान सगळ्या प्रस्नांची जाप दिली ती. ताचे परस चड कोण बरे तरेन सांगू शकता. आमी सगळे तांच्योच गजाली फुडें व्हरतात. सामकें सारकें सांगलें तुमी. पूण एक गजाल अजूनय उरल्या. म्हज्या मनात ती आतांच आयल्या. जेन्ना गजाल आदर्श आचारसंहितेची आसा तेन्ना खंयचीय वट सुटूंक जायना. सामकें सारकें सांगलें भारतान. पूण सुटला कितें? सांगता आमी सगळे मिडिया कर्मी न्हय तर मिडिया कर्मीचीय कांय भुमिका आसता. ह्या वेंचणूक आचार संहितेचो पाळो करपा विशीं आनी करून घेवपा विशीं. बरोबर. पूण मिडिया कर्मीचो तुजो अर्थ कितें? पळय, ते खबरापत्र आसूं वा पत्रिका, दूरदर्शन आसूं वा आकाशवाणी वा म्हायती प्रसारणाचें खंयचेंय माध्यम आसूं, वेंचणुकेची घोशणा जातनाच आचार संहिता लागताच हाची जागृताय वाडटा काय ना? बरें हें सांग, आचार संहिता लागल्या उपरांत वा पयलीं ह्या मिडिया कर्मीचें कसलें ट्रेनिंग जाता काय ना? सामको सारको प्रश्न काका. तुमच्या प्रश्ना वयल्यान याद जाली. आयज टीव्हीच्या सभाघरांत कठपुतळ्यांचो खेळ आनी संवाद आसा. कांय गजाली सांगतले. चलात तर आमी सगळे वचून पळोवया. हॅलो इश्टानो, तश्यो दर वर्सा ल्हान व्हड कसल्योय तरी वेंचणुको आसतात आनी दर खेपे आमी सगळे प्रसारणा आचार संहिते वांगडाच करतात. तरी हे फावट हातूंत कसलीच चूक जावची न्हय देखून हे फावट आमी एक नवो प्रयोग करतात. कठपुतळ्या वरवीं नवो खाशेलो संदेश दितात. तर ऐकात. पळयात आयज आमच्या मुखार मिडियाचे कितले लोक बसल्यात. उलोवपाची कसली तयारी करून आयला तू? आयला तर लोकसभेची फाटली वेंचणूक याद आसा न्हय? टीव्ही चॅनलांनी वेंचणुकेचो मेळावोच कसो दिसतालो. मेळावो म्हळ्यार एका परस एक फुडाऱ्यांनी येवप आनी आपणाले पार्टी खातीर 5 वा 10 मिनटाचो संदेश दिवप. ना ना ना, पळय, वेंचणूक आचार संहिता लागू जातकीच खंयचेय सरकार मागीर ते केंद्राचे आसूं वा राज्याचे ते भुलवण्यो घोशणा करूंक शकना. मागीर त्यो कितल्योय व्हड लोकहिताच्यो आसूं. पळयात, हांगा सगळे अणभवी लोक बसल्यात. जेन्ना खंयच्या पार्टीच्या फुडाऱ्याचे वेंचणूक प्रसारण जाता तेन्ना ताच्या खातीर एक खाशेली टीम ताचें भाशण चॅक करतात. इतल्या व्हडल्या फुडाऱ्यांचे हांगा व्हड फुडाऱ्यांची गजाल ना. गजाल आसा आचारसंहितेक पाळो दिवपाची. फुडाऱ्यांनी बरयल्ल्या भाशणांत ही खाशेली टीम कितें कितें चॅक करता तें सांग पळोवया. पळय, खंयचोय राजकीय पक्ष आपणाल्या प्रचारात जात, धर्म वा वर्गाचो प्रचार करूं शकना. आनी जर अशें कोणें केलें जाल्यार वेंचणूक आयोगाचे अधिकारी प्रसारणा पयलींच ते काडून उडयतात. ऐकात आमी कितें सांगता. वा भारती, ह्यो तर खूप उपेगी गजाली सांगलो ह्या कठपुतळ्यांनी. ही तर आमच्या खातीर खूपच उपेगात हाडपी सारकी म्हायती आसा. हेच गजालीचेर आनी एक कामाची म्हायती ऐकुया.
हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ शालिनी शर्मा, स्टेट आइकन इलेक्शन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश एंड बाय प्रोफेशन में एक आरजे हूँ। एंड जब आप ऑन एयर होते हैं ना, रेडियो पर बोलते हैं, तो एक एक शब्द जो आपका है, एक एक वर्ड वो मैटर करता है, एक एक सेकंड की एक्चुअली वैल्यू होती है। और उसी तरीके से जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो हर एक वोट मैटर करता है, हर एक वोट की वैल्यू होती है डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने में। एंड पर्सनली अगर मैं बात करूँ ना, तो काफ़ी टाइम से एक मेरी ट्रिप प्लान थी नवंबर में, लेकिन मैंने उसे पोस्टपोन किया है बिकॉज आपको पता है यार, इलेक्शंस होने वाले हैं हिमाचल में। सो मेरे देश ने, जो इंडिया ने मुझे एक इतना बड़ा अधिकार दिया है, सबसे बड़ा जो राइट दिया है कि मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरी स्टेट का फ्यूचर कैसा होगा, मैं अपना लीडर चुनूंगी, तो मैं उस राइट को यूज़ करना कैसे मिस कर सकती हूँ। और ऑफकोर्स मैं खुद तो मिस नहीं करूँगी, बाकी जो और लोग हैं ना, उन्हें भी अवेयर करूँगी, उन्हें भी कन्विंस कर रही हूँ मैं। एंड ये जो शो है मतदाता जंक्शन, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आई एम रियली हैप्पी कि मुझे भी इससे जुड़ने का मौका मिला। और सिर्फ आज ही नहीं, टाइम टू टाइम मैं आपसे बातें करने के लिए और यहाँ पर आती रहूंगी। इन किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं वोटिंग को लेकर, तो 1950 ये टोल फ्री नंबर है, और साथ में www.nvsp.in यहाँ पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। किरण है तो अब सूरज बन, हवा है तो अब तूफान बन, उमंग है तो अब उत्सव बन। चला, तुमका सगळ्यांक आमच्या एका वांगड्याची भेट घडयता। तो शारातल्या मतदारांक आचारसंहितेविषयी माहिती दिता, तांका जागरूक करता। नमस्कार, मैं योगंबर पोली हूँ, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ, और आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मत का प्रयोग जरूर करना है। वोट करें मतदान करें, वोट करें मतदान करें, वोट करें मतदान करें, वोट करें मतदान करें। वोट देश के लिए जरूरी, आओ इसका सम्मान करें। वोट देश के लिए जरूरी, आओ इसका सम्मान करें। वोट करें मतदान करें, वोट करें मतदान करें, वोट करें मतदान करें, वोट करें मतदान करें। 5 साल में मौका मिले वोट अधिकार अपना, 5 साल में मौका मिले वोट अधिकार अपना। लोकतंत्र मजबूत बने, हम सबका है ये सपना। लोकतंत्र मजबूत बने, हम सबका है ये सपना। वोट देने का दिन जब आए, वोट देश के नाम करें। वोट देने का दिन जब आए, वोट देश के नाम करें। तर आयकले न्ही तुम्ही सगळ्यांनी? तुम्ही सगळे जाय जाल्यार जागरूक मतदार जावंक शकतात आणि आमचे वांगडा भागीदारी करूंक शकतात। फक्त आपणालो 1 मिनटाचो ऑडिओ आमकां धाडूंक शकतात। आता कशें जालें? अशे तरेन टॅक्नॉलॉजी वरवीं सगळ्यांची भागीदारी नक्कीच जातली। आगो भारती, पळय, वेळेचे भानूच उरले ना, वेळ सप्पाक पावलो। अरे हय, बरें, वता वता तुमकां सगळ्यांक एक प्रश्न विचारता, हाची जाप ह्या सप्तकाच्या निमाणे मेरेन पावंक जाय। आणि हय, जापे वांगडा तुमचो नामो आणि फोन नंबर बरोवंक विसरचे न्हय। म्हणटकीच आमी तुमच्या लागीं संपर्क करूंक शकतले। आयचो प्रश्न आसा, आचार संहिता म्हणजेच मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट खंयच्या दिसासान लागू जाता? तुमची जाप आमकां व्हॉट्सॅपाचेर धाडात। नंबर आसा 9999031950 आणि आमचो ईमेल आयडी आसा mjunction@eci.gov.in म्हणजेच MJUNCTION@eci.gov.in। आणि फाटल्या खेपेचे जैतिवंत कोण ते सांग? हय, सांगता। फाटल्या सप्तकातले जैतिवंत आसा पुडुचेरी शारातल्या मुरुंगापक्कम वाठारातले KR शिवलिंगम। तुमका परबी। काका, वता वता हे सांगात, गावात जावपी आयोजनात वचपाचे काय ना? अरे नक्कीच वचात, पण तुमचे डोळे आणि कान उक्ते दवरूनच वचात हा। बरें तर, फुडल्या सप्तकात ह्याच वेळार आमी सगळे परते मेळटले एका नव्या विशया वांगडा। ते मेरेन नमस्कार। एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले, वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम, लोकशायेची सिस्टम। मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन, सोबीत नवे कनेक्शन। मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। ही आशिल्ली आयची वळेरी मतदाता जंक्शन। तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी